भारतीय जनता पार्टीचे तिन्ही खासदार श्रीपाद नाईक, नरेंद्र सावयकर आणि विनय तेंडुलकर हे पणजी आझाद मैदानाचेर उपोशणाक बसपाचे आसात आणि तांकां समर्थन करपाक भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन धरणे धरतले आझाद मैदानाचेर प्लस उपोषण अशा तरेचो तो कार्यक्रम आसतलो। भारतीय जनता पार्टीची राज्य कार्यकारिणी ही 19 तारखेर एप्रिलाच्या पणजी हांगासर करप अशें ठरयल्लें आसा आनी तेका लागून आमचे ऑल इंडिया जॉयंट जनरल सेक्रेटरी BL संतोषजी, गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रभारी अविनाश राय खन्नाजी आणि भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे संघटन मंत्री म्हणून विजय पुराणीक हे तिनूय पक्षाचे ऑर्गनायझेशनांतले तिगय जाण पूर्ण वेळ राज्य कार्यकारिणीक उपस्थित रावतले। राज्य कार्यकारिणी भितर मेन प्रामुख्यान जो विषय आसतले ते येणारी लोकसभा, संघटनेच्या दृश्टीन ऑर्गनायझेशनाच्या गोंयच्या ऑर्गनायझेशनाच्या संदर्भातले डिस्कशन थंय जातलें आनी तशेंच मे म्हयन्यांत सादारण एक सेकंड वीक ऑफ मे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शहाजी हे गोंयांत येवपाचे आसात। PDAच्या संदर्भातली कशें आसा की हें अलायन्साचें सरकार आसा आनी त्यामुळे त्या संदर्भातली पार्टीची भुमिका जी अलायन्साची जी भुमिका घेतलेली आसा ताका आमचें समर्थन आसा, तातूंत कांय बदल ना। म्हणजे आंदोलन जें म्हणटा त्या आंदोलनाच्या फाटल्यान खरो हात आसा तो काँग्रेसचोच हात आसा, तेच बेजिकली ते चिगळोवपाचो प्रयत्न करतात। आनी तालिगांवच्या संदर्भात ते कितें वेगळें घातलें अशें ना। तालिगांव हें पयलीं PDA भितर आसलें तेन्ना नॉर्थ गोवा PDA आसली, मागीर ती ग्रेटर PDA जाली की जे आमचे विजय सरदेसाई हांच्या ते मंत्रिमंडळाच्या हातून PDA येता, त्यामुळे पार्टी ताचें समर्थन करता। CM सादारण आमकां पार्टी म्हणून जे इन्फॉर्मेशन तेंची प्रकृती बरी सुदारत आसा आनी त्यामुळे सादारण मेच्या दरम्यान येवं जाय ते। हो जो नालो क्रीक कितेंय म्हणा तो फक्त कॉन्क्रिटीकरण करून ताचें सोल्युशन येवचें ना। आमी ताजेर सारको म्हणजे कॉन्क्रिटीकरण ताचें गटर करपाचें ना। इट हॅज टू बी रिस्टोर्ड बॅक टू इट्स क्रीक, ओरिजिनल क्रीक पोजिशन। आनी आमी तो स्मार्ट सिटीच्यान जर जो घेतला, आमी थोडे मल्टीलॅटरल एजन्सीज म्हणजे एशियन डेव्हलपमेंट बँक आसत, वर्ल्ड बँक आसत, हांचे कडेन एक्सपिरियन्स भरपूर आसता एंड दे वर्क इन अ न्यूट्रल फॅशन। टेक्नॉलॉजी एक्सपिरियन्स हाजी जर सांगत आमी तांचे मार्फत जर घालत एशियन डेव्हलपमेंट, वी आर टॉकिंग आमी तांचे कडेन भासाभास चालू आसा। इनफॅक्ट वर्ल्ड बँकेन भरपूर इंट्रस्ट दाखयला हातून की संपूर्ण प्रोजेक्ट ते स्पॉन्सर करतले म्हणजे कन्सल्टन्सीचो।